आईची सुवार्ता मोठवी तरी बारीस परिणामकारी तितलेंच नाही, ही सुवार्ता निरूपण केल्ली रीती आकर्षक. जेजूचे आवयक आणि ताच्या भावांक जेजूक मेळोवंक जाय आसलें, तांकां ताचे सर्शेन वचूंक जाय आसलें आनी तांकां ताका पळोवंक जाय आसलें. हें खंयचेंय तांकां साध्य जालें ना. ती जेजूची संबंधिकां मध्ये हे मेळचें, सर्शीन वचचें आनी पळोवंक वचचें सामान्य. जेजून मात्र आपले भोंवतणी असलेल्यांक जाप दिवन सांगलेलीं उतरां आपली संबंधिकां आनी आपणा संगी संबंधांचे व्याख्यानच बदलिता आनी आपली संबंधिकां जावपाची रीती विवरिता. वंप्याचे ओपारींत आनी तिच्या अर्थ विवरणांत आनी उपरांत दिवटणे वयल्या दिव्याची सर दिवन देवाचे उतर आयकुचे विशीं आनी तें उतर जिणयेंत फळादीक करचे विशीं आनी तें कोणेय काडून व्हरीन अशें सांबाळचे विशीं उलयल्लो जेजू आतां परत सुवार्तेंत देवा उतराचेरच आपली शिकोवन ठेवयता. जी कोण देवाचे उतर आयकून ते परीं करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव म्हणल्या उतरांनी हे कडच्यान जेजूक मेळोवंक, ताचे सर्शीन वचोवंक आनी ताका पळोवंक देवा उतरच वाट म्हणून सुचयताना आनी हे कडच्यान देवाचे उतर आयकून ते परी करचेंच ताचे थंय संबंध जोडची रीत म्हणून स्पश्ट जाता. क्रिस्त संबंध मेच्चो रक्तांत न्हय, बगर देवा उतराच्या आयकपा आनी पाळपांत म्हणलें हांगा स्पश्ट जालां.